पागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो सोगताचो धांव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो अळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो अळखता. देवान आमकां दिल्यांत ती देणी जाण जावंक आमी देवातावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्यानूच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशांक आत्मो मेळूंक ना ते देवाच्या आत्म्यातावन येता ते मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो हें ओळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्या सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवून दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माय मोगाचो. ताचो राग चट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माय मोगाचो. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलाय ते सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची महिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. असले सगले मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वा आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत महिमा कोणीच जावं. तुजे राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. सगळ्या पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब: सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलेंतल्या काफरनाथ नगरांत देवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणी विशीं ती बारी अजाप जाली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो
आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नाजरेत का जेसू, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोसमी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केल्लो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मोदेकोत ताका दोन्नीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ भोव पवित्र त्रित्वेच्या जण एकल्या जणाचें खेरीतपण म्हणल्यार हें: देव बाप रोचता, देव पूत सोडयता आनी देव पवित्र आत्मो पवित्र करता. आमचे पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे पवित्र आत्मो भावार्थ्या मदें एकचाराचें मन रचून हाडटा आनी पवित्र सभेक भागीवनपणान थिरायता. रचण्याच्या ओरंबाक थावन आत्मो वावरीत जात आसा. देवाचो आत्मो सगल्यांचो थाव घेता. जेजू स्वर्गांत चडून वेतोच शिसांक भासायलोलो शारोती पवित्र आत्मो तांचेर पाठयता आनी सगल्या काळजीदारपणान ते जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगट करतात. आयज पवित्र सभेचें जिवीत तोच पवित्र आत्मो चलयता. पवित्र स्नान आनी खेरीतपणी थिरावणेच्या संस्कारा वरवीं आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरल्यांत. ज्या मनशाक पवित्र आत्मो मेळूंक ना तो आपल्याच बळाचेर, गिरेस्तकायेचेर, पदवेचेर पातयेवन चलता. ज्या मनशा सवें पवित्र आत्मो आसा तो बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर करून जियेता. दर दिसा पवित्र आत्म्यांक उक्ती रावून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बदलोली मनशां कशीं जिवंक आमी वावरुया.